कोस्टल पुलिसांकडेन हात मिळवणी करून उगव्यात तेरेखोल न्हंयतली रेंव चोरपाचे प्रकरण चल्ल्यात। उगवेकारांनी स्पष्ट आरोप केला, रेंव काडप्यांची कागाळ केल्यार आमचे कडेन बोट ना म्हण सांगतात हाजो अर्थ कितें? सरकारान जाप दिवची पडटली। तेरेखोल न्हंयतली रेंव काडपाची कोणाकच परवानगी ना, सरकारानय ती दिल्ली ना आनी कोर्टानय रेंव काडप्याचेर बंदीचो आदेश दिला। तरीकय पुलिसांच्या साटेलोट्यान रातच्या वेळार मोठ्या प्रमाणात रेंवेची चोरी चल्ल्या असो थळाव्यांचो आरोप। ते विशींचे निवेदन तेंच्यांनी आयज परत पेडणे पुलिशेक दिले। पुलीस यंत्रणा आयकना जाल्यार हायकोर्टात सगळ्यांक खेचपाची तयारी उगवेकारांनी दवरल्या। आयकात। पोलीस स्टेशनाचेर येवपाचें मेन कारण म्हणजे सँड एक्सट्रॅक्शन जे आसा न्ही, रेंव बेकायदेशीर काडप हो वेवसाय तेंचो चालूच आसा। कोणाचो? जे हे सँड मायनींग जे सँड एक्सट्रॅक्शनान आसात भितर, तेतून चडशे लोक आसात ते परसकड्याचे आसात, अमेऱ्यांतले आसात आनी तोरशेचे। हे व्हडये घेवन रातचे येवन वयर आमच्या एरियेक, उगव्याच्या एरियेक तेरेखोल न्हंयतूच येवन रेंव काडून तेंच्यांनी सद्या सगळो विध्वंस केल्लो आसा। विध्वंस अशा खातीर की रेंव काडप चालू आसा आनी ताका लागून आमचो धडा जो शेतीचो मेन धडा आसा तो कसलोच आसा। स्ट्रीक एक्शनाक एक तर ते हे वेवसाय आसता तो हो रातचो चालू आसता, दिसाचे कांय नासता। थंय दिसाचे सकाळची 5 जाता म्हटल्यार सगळो रेंव डंप केल्ली बी आहा ती सगळी क्लियर करून ट्रकान घालून धाडून दिल्ली आसता। आमचो विशय एकच आसा की ही कोर्टाच्या ऑर्डर हेचेर आसा, कोर्टाची ऑर्डर क्लियर आसा, क्रिस्टल क्लियर ऑर्डर म्हणटा तशी कोर्टान दिल्ली आसा की टोटल बॅन जावंक जाय। आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटानय ऑर्डर काडलेली आसा की स्पेशली तेरेखोल न्हंयचे जर उलोवंक जालें, तेरेखोल न्हंयच्या हेका कोणाकूच परमिशन दिल्लें ना, कोणूच ते ऑथॉरिटीन काडूंक शकना। पण हे बेकायदेशीर हेंचें काडप चालू आसा आनी ही जी रेंव काडटात रातची ती आमचे एरियेक येवन काडटात उगवेचे आनी अनलोडींग करतात परसकडे येवन, अमेऱ्यांत येवन, तशेंच तोरशांचे येतात ते तोरशां वचून अनलोड करतात आनी तेच्या उपरांत मागीर तेंचो डिस्ट्रिब्युशन जे आसा न्ही तेंच्या सकाळीं 5:30 म्हटल्यार थंय कांयच मेळना। इतले कोर्टाक चालू असून सुद्धा कोर्टाचो अवमान करतात ते। आयज पळय ही यंत्रणा, कोस्टल पुलीस, तुम्ही सांगल्या त्या प्रमाणे मायनिंग डिपार्टमेंट हेंचेर आयज नियंत्रण ना कित्याक? हे कित्याक हे करिनात ते? जाल्यार हेच्या मागे अशें दिसता की हेंचोय कितें हात आहा काय कितें? आयज पळय आमी ह्या 2 दिसांचीच सांगला 27 आनी 28 तारीख आमी कोस्टल पुलिसांक रातचे फोन केला व्हडये जेन्ना काडटा आसतना पळयत म्हणून, जाल्यार ते सांगतात आपल्यार बोर्ड ना म्हणून। कोण सांगता आता? कोस्टल पुलिसाचे सांगतात बोर्ड ना। हे तेंचे आता 2-3 वर्सां जाल्यार आयकूत तेच आहा। ओके, तुमचेर बोर्ड कित्याक ना? आयज तुमची ड्युटी कितें आहा तर ती? तुम्ही वयर येवन 2 व्हिलरीन येवन ते हे करतले? गुन्यांवकार सापडनात अशें ना, जाय ती फकत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची इत्साशक्त। सद्या ती दिसना। तेंचे उदाहरण सांगता उगवेचो विनायक महाले। आयकात तेका। तेंची एक्शन जावपाची आसा जाल्यार तांकां पयलींच कळटा आनी त्याच्या उपरांत तो आपलो वेवसाय त्या राती कडेन बंद दवरतात, टोटली बंद दवरतात। आणि हे असे 2-3 फावटी जाल्ले आसा। सो जेन्ना ऑथॉरिटी रेडी कळटा इन्फॉर्मेशन कळटा आणि ते त्या दिसा ते बंद करतात, तो डायरेक्ट तांकां रेड हँडेड केन्नाच मेळना। पयलीं मेळ्ळ्या खूब फावटी, कित्याक हांव स्वता जेन्ना उगवे तामशे मोपाचो सरपंच आसलो तेन्ना हो आमचो डेप्युटी कलेक्टर पेडण्याचो आनी तेणी मागीर कोऑर्डिनेशन करून मायनिंग डिपार्टमेंट आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे आपयल्ल्यो आनी ना म्हटल्यार एकेच राती कडेन 10 व्हडयो धरलेल्यो। हो पयलींचो हे आसा। एक्शन जावपाक जाय, इच्छाशक्ती आसत जाल्यार जाता, जायना अशें ना। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी।